म्हारग डिझेल म्हारग गाडयेचे सिलिंडर म्हारग आणि त्याच खातीर तुम्ही पळयतात गाडी हे तरणाटे ओडून व्हरता हे तरणाटे जावन आसा मुर्मुगांवचे हे तरणाटे जावन आसा के साथ पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीन देशभर ह्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सांच्या प्रायस पळय जे वाडयल्या ताचे विरोधात आयोजीत केल्ल्या लोकांक जागे करपा खातीर कारण 2014 मोदी सरकार येतले म्हणून तांणी लोकांक स्वप्न दाखयलें अच्छे दिनाचें स्वप्न दाखयलें लोक सोदून सोदून बेजार जाले वचून अच्छे दिन लोकांक खंयच मेळना पेट्रोल डिझेल 100 रुपया कडेन पावत आयलें गॅस 800 रुपया कडेन पावत आयलो लोक जगतले कशे कोविडाची परिस्थिती आहा सामान्य मनशाची परिस्थिती किती जातली पळया खाजेकार चणेकार मोटरसायकल पायलट टॅक्सी ड्रायव्हर रिक्षा ड्रायव्हर फुलकार तांणी कितें करप ते जगप कशें तांणी हांवें सरकारा कडेन मागिल्लें तांकां एक 100 कोटीचें पॅकेज दिया म्हणून आजच हांव आयकतालो की आर्टिस्टांक एक 10,000 वन टायम सेटलमेंट दिला वन टायम सेटलमेंट 10,000 म्हणजे आर्टिस्ट म्हणटा तो कितें रस्त्यार पडिल्लो मनीस कलाकार म्हणटा तो स्वाभिमानी मनीस कलाकार असले 10,000 रुपये केन्ना घेवपाना 10,000 रुपये म्हणजे तो म्हयन्याक तांगेले हप्ते आनी मोटरसायकलीचे हप्ते खावपा जेवपाचे वस्तू हाडपाक 10,000 काबार जाता आनी म्हणून हे सरकार एका वटेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट कमी करना दुसरे वटेन सामान्य मनशाक जगपाक दिना अशा परिस्थितीत आमच्या पक्षान ठरयलें की लोकां भितर जागृती जावपाक जाय लोकांक कळपाक जाय आमकां कशा पद्दतीन फटयलें तें 2012 जेन्ना काँग्रेसचें सरकार सत्तेर आयिल्लें गोंयांत तुमकां सगळ्यांक याद आसतली इलेक्शना कडेन मॅनिफेस्टो भितर तांणी घाल्लें आमी गोंयांत 60 रुपयाच्या वयर एक नया पयसो वाडोवपाक दिवपाना पेट्रोल कितलेंय वाडलें देशांत गोंयांत 60 रुपयांनी पेट्रोल मेळटलें म्हणून खंय गेलें आश्वासन खंय गेलें सगळे ते प्रॉमिसीस खंय गेलो तो मॅनिफेस्टो आनी म्हणून हे लोकांक याद करून दिवपाक जाय आज 60 रुपयाचे पेट्रोल बी कांयच ना आनी हे आपल्याक जाय ते करतात लोक पावल्याक सामके त्रासांक पडिल्ले आसा लोकांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहा लोक रावल्या लोकांनी पासियेस खूब काडले लोकांचे पासियेस पेड्ड्यार जाल्ले लोक रावतात केन्ना काय वेळ येता आनी हांकां बुद्ध शिकोवपाक आमचें काम सगळे जनते मुखार वचून जनतेक जागृत करपाचें पळय तुमकां हें आश्वासन दिल्लें कितें केलें तें सांगा पेट्रोल दिलें सवाय डिझेल दिलें गॅस दिलो कितें सवाय दिलें आमी पॅकेज मागता जनते खातीर बारीक लोकां खातीर हे खातेकार बिजेकार तांणी कशें जगप तांचे खातीर कितें केलें ह्या सरकाराक बारीक मनशाचें अजिबात पडून वचूना हे सरकार फक्त खंयचे ते रेल्वे तुगेलें डबल ट्रॅकिंग हेंचो पोल हब आनी हें करपाक पडना हाजे खातीर कायदे करता हाजे खातीर नवे नवे हे करतात पूण हे बारीक लोकां खातीर प्रश्न सोडोवपाक आज तांकां टायम ना आनी म्हणून ह्या सरकाराक बुद्ध शिकोवपाची गरज आसा ते आमी प्रजेक वचून सांगतात आज पावस पडटा आसतना सुद्दां इतले कार्यकर्ते इतल्यो बायलो आज बाब मर्मगांवचो आमचो काँग्रेस पक्षाचो नेतो बाब संकल्प आमोणकार तांचे सगळे कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येन आज हांगा हाडले आनी तांकां हांव तांचें अभिनंदन करता की एक दाखोवन दिला जो अनरेस्ट बारीक लोकां भितर आसा खास करून बायलां भितर आसा हो अनरेस्ट आज पावस सुद्दां तांकां आडावपाक शकना हें अत्यंत म्हत्वाचें ही शिटकावणी सरकाराक आसा पेट्रोल डिझेल आनी गॅस हाजेर जर हे जर जीएसटीचे अंडर हाडले हे सगळे प्रायसीस 35 रुपयाचेर 30 रुपयाचेर येतले तेंय ते हाडनात आमची मागणी आशिल्ली की जीएसटी लाया तांकां जीएसटीचे अंडर हाडा पळय कशें देंवता ते सगळे तेंय करपाक तयार ना तांकां फक्त लोकांचे पयशे हे सगळे व्हरून दुसरे कडेन घालपाची आज तांची तयारी चल्ल्या हाचे खातीर आमची सरकारा कडेन मागणी आसा जाता तितले बेगीन हे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्साचे दर कमी करचे आनी लोकांक रिलीफ दिवची अच्छे दिन सोडून दिया पूण कमीत कमी बुरे दिन आयल्या ते तरी लोकांचे पयस करपाचो प्रयत्न करा अशें म्हजी मागणी लोकल लिडरशिपीच्या हातांत ना अलायन्स ज्या टायमार करपाची इच्छा आसा कितें घडटलें हे आमचे केंद्राचे नेतृत्व निर्णय घेतलो योग्य वेळार योग्य निर्णय घेतलो वतलो हाची आमकां खात्री आसा तर ह्या दिसांनी आम आदमी पार्टी जे आसा दे आर मेकिंग अ बीग प्रमोशन इन गोवा आनी खंय तरी लोकांक अशें दिसती पडटा की काँग्रेस आनी आपा भितर सेक्युलर वोट डिवायड जातले तुमच्या हाजेर कितें म्हणणें आहा पळय गोंयकार लोक हुशार गोंयकार लोक सारके वळखता ते कड्ड्याने वाटले आनी कितें वाटलें म्हणून गोंयकार बदलना गोंयकार कड्ड्यान खातले गोंयकार पयशेय घेतले पूण जेन्ना मतदानाक वतलो तेन्ना गोंयकार आपले कॉन्शियस कितें सांगता तेंच करतलो त्या वेळाचेर तो कड्डान आनी पयशांची याद दवरपाना
गोंयकारांक खबर आहा कोण सेक्युलर कोण कितें करता आनी गोंयकारांक खबर आहा कोण मतां फोडपाक उबे रावता हे सगळे गोंयकार जाणा आमी गोंयकारांक अंडर एस्टिमेट करपाक जायना गोंयकार वोटर गोंयची प्रजा ही सगळ्यांत हुशार प्रजा अशें म्हणून देशभर फामाद आसा आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा नहीं बचने आपका लगा। फायदा हुआ कि नहीं हुआ ना, कुछ नहीं ये हुआ। बताइए पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? मोदी सरकार लोकांक फट मारून 2014 सत्तेर येयल्लो तेन्ना पेट्रोलाचो प्रायस आयज जो प्रायस आसा तेज्या खूब कमी आशिल्लो पूण मोदी सरकारान लोकांक जुमला केलो लोकांक फट केलें आनी लोकांक अशें करून दाखयलें की 2014 जर मोदी सरकाराचो सरकार येयलो सत्तेर जाल्यार देशभर अच्छे दिन येतले पेट्रोल सवाय जातलें आनीक सवाय जातलें डिझल सवाय जातलें आनीक सवाय जातलें गॅस सवाय जातलो जेवणाच्यो वस्तू सवाय जातल्यो दाळ सवाय जातली तेल सवाय जातलें जॉब्स मेळटले असो एक जुमला सरकार 2014 ह्या देशाक हाडपा पडलो आनी त्या खातीर आयज देशाक पश्चातापाची पाळी येयल्ली आसा कारण लोकांक दिसलें की अच्छे दिन येतले आनी अच्छे दिनाक सगळे सवाय जातले आयज परिस्थिती कितें जाल्या 7 वर्सां जालीं मोदी सरकार सत्तेर येवन हेणी सांगलेले 60 रुपया वयर पेट्रोल करपाना डिझल करपाना झिरो वॅट लायतले आयज खंय आसा नरेंद्र मोदीन सांगलेले पेट्रोलाचो दाम कमी करतलो प्रत्येक पेट्रोल पंपाचेर बॅनरां लायल्लीं होर्डिंग्स आनी अशें करून लोकांक हेणी फटयल्ले आसा आयज कितें परिस्थिती मोदी सरकार सत्तेर एक साकून जवळ जवळ 65 फावटी 65 टायम्स पेट्रोल आनी डिझलाचे प्रायस वाडयल्ले आसात 65 टायम्स अच्छे दिनाच्या नांवान 65 फावटी रेट तेणी गेले 7 वर्सांनी ह्या बीजेपीच्या दुष्ट सरकारान ह्या बीजेपीच्या जुमला सरकारान वाडयल्लो आसा पेट्रोलाचेर जवळ जवळ 250% वाडला डिझलाचेर जवळ जवळ 850% रेट्स वाडलेलो आसा म्हणजे कोणी 10% वाडटा 20% वाडटा मोदी सरकाराचे रेट 850% डिझलाचेर वाडटा गॅसाचो रेट जो आशिल्लो आमचो सरकार सुद्दां आयज डब्बलावून मायज जाला म्हणजे ह्या 7 वर्सांत आमी कितें पळय आशिल्लो गॅस प्रायस तेच्या डब्बलाच्याहून मायज नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लो आसा आनी आयज सामान्य मनशाचेर एक वेगळी नामुश्की हाडल्या जगपाक कठीण जाल्ली आसा लोक आयज खाना जेवणाक त्रासान पडलेले आसा आनी त्या भायर आयज कॉस्ट प्रायस कितलो आसा कोणी म्हणटा हो प्रायस भायल्यान येता पेट्रोल आनी डिझल हांगा जायना पेट्रोल आनी डिझल भायल्यान येता खरें पूण ते आमकां कितल्याक पडटा पेट्रोल आनी डिझल आमकां 35 आनी 37 रुपयान पडटा फक्त 35 आनी 37 रुपयान नरेंद्र मोदी सरकाराक जाय जाल्यार पेट्रोल आनी डिझल आयज 37 रुपयान आनी 35 रुपयान विकपाक शकता आनी गॅस सिलिंडर जो आसा तो जवळ जवळ 400 रुपयान विकपाक शकता पूण नरेंद्र मोदी सरकार आयज लोकांक लुटता गेले 7 वर्सांत हेणी जवळ जवळ 36 लाख कोटी जवळ जवळ 35,80,000 कोटी रुपया टॅक्साच्या रुपयांनी बोल्सांतल्यान काडल्या लोकांच्या ह्या भायर पेट्रोल आनी डिझलाचेर रोड आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लायला आनी तितूंतल्यान जवळ जवळ तरी 4 लाख करोड रुपया लोकांच्या बोल्सांतल्यान काडल्यात आयज इकॉनॉमी काबार पॅन्डेमीक आसा आयज लोकांक जगणे कठीण आसा लोकां कडेन धंदो ना जॉब ना तितूंतल्यान हेणी लोकांक बोल्सांत पयशे घालपाक जाय आशिल्ले ते पयशे घालपाक सोडून हेणी लोकांतल्या बोल्सांतल्यान कितले पयशे काडले इन्फ्रास्ट्रक्चर रुपान जवळ जवळ 4 लाख करोड आनी बाकीच्या टॅक्साच्या रुपान जवळ जवळ 35,80,000 कोटी रुपया हेणी लोकांच्या बोल्सांतल्यान काडलेले आसा आमचो डिमांड आसा मोदी सरकारान जे 2014 तुमी अच्छे दिन सांगलेले ते अच्छे दिन तुमी आमकां दियात नाजाल्यार आमगेले पुराणे दिन जे आशिल्ले
जंय पेट्रोल आनी डिझल हेच्यावन कितले सवाय आशिल्ले ते दिवचे, गॅस प्रायस 400 450 रुपया आशिल्ले ते दिवचे, तुझे आमकां अच्छे दिन नाका, आमकां पयलींचेच जे काँग्रेस टायमार दिन आशिल्ले ते तुमी परत दियात. पेट्रोल डिझल 35-36 रुपयान करात, गॅस सिलिंडर 400 रुपयान करात. मुर्मा गोवाचे जितले माझे वांगडी, जितले आमचे काँग्रेसीचे बरे मागपी, आमचे मोगी काँग्रेस पार्टीचे यांचे सगळ्यांचे धन्यवाद करता. तसेच आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट, आमची ब्लॉक कमिटी, तसेच आमचे काउन्सिलर, एक्स चेअरपर्सन सगळे हांगा जमलेले आसा. त्यांचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद करता कित्याक त्यांचे सगळ्यांचे सहकारान हो आयज एक प्रोग्राम सक्सेसफूल जाल्लो आसा. तशेंच आमचे पार्टीचे लिडरशीप, आमचे पार्टी प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर, तसेच आमचे CLP लीडर सर दिगंबर कामतजी, तसेच आमचे बाकीचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो, यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट भरत, आमचे महिला काँग्रेस अध्यक्ष बीना मॅडम, आणि तसेच बाकीचे आमचे आणि जो ऑर्गनायझर असलेला या प्रोग्रामाचा बाब आमचा अल्किन ग्रुम्स, तसेच बाकीचे आमचे सगळे काँग्रेसीचे ऑफिस बेरर, हांव सगळ्यांक हांकां मनानसून धन्यवाद म्हणटा कित्याक हेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगा येवन आयज दाखोवन दिलें कितें बाबा भर पावसान सुद्दां आयज काँग्रेस पार्टी जो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा आनी भरपूर लोक हांगासून भायर सरलेले आसा. आमचो स्पोक्सपर्सन चीफ आसा हांगा अमरनाथ पणशीकर, बाकीचे जनार्दन भंडारी, बाकीचे सगळे आमचे वर्कर्स आसा हांगा. आनी सगळ्यांक एकूच हांव सांगपाक सोदता, आमचे हांगा सगळे लिडर्सान उलयलेले आसा. हांव चड डिटेलान वचना, तुमकां एकूच उगडास दिवपाक सोदता हांव. एवरी सिलिंडर जेन्ना घरान हाडटा आमी, त्या सिलिंडराचेर एक स्लोगन बरयलेलो आसता, वी रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमन. हो सदांच सिलिंडराचेर बरयलेलो आसता, वी रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमन. आयज हांव हे गव्हर्मेंटाक, बीजेपी गव्हर्मेंटाक विचारपाक सोदता कित्याक जेन्ना 2014 पर्यंत जेन्ना काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसलेलो, सिलिंडर केन्नाच अरावंड 400 रुपया पर्यंत आसलेलो, तेच्या वयर केन्नाच वचनासलो. आयज ह्या 7 वर्सां भितर आयज सिलिंडर 800चेर पावलेलो आसा, डबल पावला. जाल्यार हांव ह्या गव्हर्मेंटाक विचारपाक सोदता, खंय तुमी डिग्निटी दवरलेली आसा वुमनाची? हो रिस्पेक्ट तुमी खंय दवरलेलो आसा बायलांचो? हो रिस्पेक्ट म्हणटा तुमी ना, हो फक्त तुमी स्लोगन जावन दवरलेलो आसा. आनी आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, जेन्ना 400 रुपयान सिलिंडर आसलेलो तेन्ना आमचो सरकार जेन्ना काँग्रेसीचो आसलेलो तेन्ना आमी ताका हे दिताले, आमी सबसिडी दिताले आनी तेन्ना सुद्दां लोकांक तेचो भरपूर बेनिफीट मेळटालो. आनी जेन्ना बीजेपीचो गव्हर्मेंट येयलो आनी हो जो प्रायम मिनिस्टर आसा नरेंद्र मोदी, तेन्ना सगळ्या लोकांक तेणें आव्हान केलें कितें बाबा जो हांकां सबसिडी कोणाक नाका तेंच्यांनी सोडून दिवची. आनी मॅक्सिमम लोकांनी, म्हाका दिसता 90% लोकांनी सबसिडी सोडून दिली, नाका म्हणून सबसिडी. कित्याक जी सबसिडी त्यांना मेळटाली ती सबसिडी, आनी खुबश्या लोकांक जी थोडी गरीब लोक आसले तेंच्यांनी सबसिडी अजुनूय दवरल्या. बट आयज तो सिलिंडर तेन्ना 400 रुपया आसतना तेन्ना जी सबसिडी मेळटाली 100-150 रुपया ते सिलिंडराचेर, आनी आयज गव्हर्मेंटान 800 रुपयाचेर सिलिंडर व्हरोन सुद्दां आयज लोकांनी सबसिडी सोडून ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटान अशा लोकांक फटयलेले आसा. एका वाटेन सबसिडी दिवपाक लायली, सोडपाक लायली, आनी एका वाटेन सिलिंडराचो प्रायस आसा तो डबल केलो. आनी गेले आतां 6-7 महिने जाले जे कोणाक सबसिडी येताली ती सुद्दां आयज सबसिडी येयना. आयज ती सुद्दां गव्हर्मेंटान सबसिडी स्टॉप केला. हांव ह्या गव्हर्मेंटाक विचारपाक सोदता, एका सायडीक तुमी कॅसिनोचे करोडांनी पयशे तुमी माफ करता, जेन्ना टॅक्स दिवपाचे आसा ते गव्हर्मेंटाक ते तुमी माफ करता करोडांनी पयशे, जाल्यार हांगा बारीक लोकांची जी गॅसीचेर जी सबसिडी मेळटा ती तुमी कित्याक रिलीज करना? पेट्रोलाचो प्रायस इतलो 100चेर पावलो, लोक कशे म्हणून जगतले? डिझलाचो प्रायस इतले पावलेलो आसा. सो हे सगळे लोक पळयता, लोक हेजो टायमाचेर न्याय करतलो. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा येता ते इलेक्शनाक, असेंब्ली इलेक्शनाक 6 महिने उरले आसा. आमचे लिडर्स हांगा आसा जे आमी आमच्या लिडरशिपाच्या अंडर जे फुडल्या इलेक्शनाक आमी वयतले, दिगंबर कामत, गिरीश चोडणकर, म्हाका दिसता हेच्या फुडें आमी हे सगळे आख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मा गोवा तालुक्यान आमी स्ट्रॉंग करपाक पूर्ण प्रयत्न करतले. आनी फुडलो जो सरकार आसतलो हो काँग्रेसीचोच सरकार आसतलो, हेच्या भितर म्हाका मातसो दुबाव दिसना. आनी परत एकदां हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, धन्यवाद म्हणटा की आमचे सगळे जाण हांगा खूब संख्यान हजर जाले.